पयलीं आमच्या गोंय राज्याच्या CM डॉक्टर प्रमोद सावंत, आमचे पार्टी प्रेसिडेंट आणि BJPचे पार्टी प्रेसिडेंट, मागीर आमचे म्हापशेचे MLA जोशुआ डिसूजा आणि माझे फूल कावन्सिलर्स आणि माझी फॅमिली, तर सगळ्यांक थँक्यू म्हणूंक सोदता जे म्हाका इतलो सपोर्ट केलो आणि सगळ्यांनी म्हाका फुडें काडलो की VCPचे पोस्ट हँडल करपाक. हेंचे हांव आभार मानूंक सोदता. फुडें कशें कितें काम फुडें कशें म्हणजे आतां VCPचे कितें कितें कामां आसता ती सगळी हँडल आतां बऱ्या भशेन करपाचें. मेन थींग एडमिनिस्ट्रेशनाचेर हांव फोकस करतलो. एडमिनिस्ट्रेशन कामां जी लोकांक मातशें डिले जाता कामां खातीर ते कशें सरळीत करपाचें आनी फास्ट करपाचीं कामां. जी फायली प्रोसेस जो आसता सगळें कितें ट्रेड लायसन म्हणा दुसरे NOC म्हणा ही जाता इतल्या बेगिना फास्ट फॉर्वर्डाच्या हितून कशें करपाचें तें पळयत. म्हापशा खातीर प्रमुख प्राधान्य कितें आसतलें सध्या? सध्या आतां आमचे मेन म्हणजे जे फायनान्शियल सिच्युएशन आहा म्युन्सिपाल्टीचें ते आमी कशें सारकें सुरळीत करपाचें तें आसतलें. सेकंड थींग इज द गार्बेज. थर्ड थींग इज द प्रोसेस जो आमचो आसता म्युन्सिपाल्टीचो तो आनीक फास्ट कसो करपाचो आनी लोकांक इजी कशें करपाचें तितून आसतलें. आनी डेव्हलपमेंट वर्क म्हणून कंटिन्यूस चालूच आसा. तुमचो करार आसा फुडें? तुमची जी सीट आसा आतां खुर्चेर बांदल्यात फुडें अमकेच करार आसा तो कंटिन्यू करूं? आतां सध्या तरी चालूच आहा पूण पळोवया जशें टायम वयता कामां कशी करपाक मेळटा त्याच्या वयर सगळें डिपेंड आसता. हांव सिनियर आहा म्हापसा म्युनिसिपल कावन्सिलर आनी म्हाका दिसलें की हांव उपनगराध्यक्षाक भरपाचें कित्याक कितें तरी काम करपाचें अशे विचार आसले आनी करता हांव बी. पण आमी एक मत सारकें आमचें नासलें. आमी म्हाका भोवमत म्हाका पयलीं दिसलें आसा कशें मागीर म्हाका दिसलें ना म्हाजे बरोबर ताजें. सो हांवें मागीर त्या खातीर विड्रॉ केलें नंबर 1. आनी दुसरो विचार म्हणजे असो केला की आमी सगळे एकत्र रावन आमच्या भितर झगडी जावच्या पेक्षा एकत्र रावन म्हापशेकारांक त्रास जाता एक मत रावन सगळे जाण एकीकडे म्हापसा म्युन्सिपाल्टीन काम करचें आनी म्हापसाची उदरगत करची आनी सगळ्यांचे एका झुटान काम करचें म्हणून हांवें त्या खातीर विड्रॉ केलें. आम्ही जेन्युइनली ट्राय केले नंदन भाईडकराक जिखून हाडपाक आनी हांव सांगूंक शकता की आमी सामके लागीं पावले. पण हे शो ऑफ हँड्सचो इशू जो आसा न्हू आनी तितून आतां हायकोर्टान म्हाका दिसता कोणी तरी पेटिशन म्हाका दिसता विजय सरदेसायान पेटिशन घातलें अगेन्स्ट दॅट ऑर्डिनन्स. जगान खंयचेच इलेक्शन बाय शो ऑफ हँड्स जायना कित्याक सिक्रेट बॅलट इज वन ऑफ द ह्युमन रायट्स वीच इज अश्युअर्ड. सो जर शो ऑफ हँड्सान जर बेश्टोन जर लोकांक मत घालपाक दिता जाल्यार इट इज अगेन्स्ट आवर कॉन्स्टिट्यूशन आनी ते हायकोर्टान ऑर्डिनन्स स्क्रॅप करपाक जाय. पण ह्या कारणां खातीर आमकां ते नंबर्स ऑब्वियसली आमदार तेंचो आसा आनी गव्हर्मेंट मशिनरी तेंचे कडेन आसा. आमी ऑपोजिशनां आसतात आनी बाकीच्या लोकांकूच फालतू केसी घालून ते घालून त्रास करतात. BJPचे गव्हर्मेंट जावं आमदार जावं तेंचे कोण इलेक्टेड रिप्रेझेंटेटिव्ह जाल्यार जर कावन्सिलरान असो ओपनली त्या कॅन्डिडेटाचो आनी कोणाचो बहिष्कार केलो तर तांकां फोंडानूच घालतले न्हू ते. सो त्या भंयान ते करिनात.